भुरग्यांनो, चलात तर घेऊया ह्या पाठावेलो नवो स्वाध्याय. मेळप, मेळोवप अशा प्रकारचे आनीक कांय शब्द तयार करात, म्हळ्यार उतरां तयार करात. जगप, जगोवप. नाचप, नाचोवप. आता नवी उतरां घडोवया. हांसप, हांसोवप. फुलप, फुलोवप. बसप, बसोवप. धावप, धांवडावप. रंगप, रंगोवप. हारप, हारोवप. आता हाचे मुखार घेवया व आनी ज अक्षरावेल्यान सुरू जावपी कवितेंतली उतरां सोदून बरयात. सोदात आनी बरयात. वाऱ्या, वागपाक, वेली. बरोबर, ही अक्षरां व पासून सुरू जातात. आता आमी ज पासून सुरू जावपी घेवया. जागोवपाक, जिवांची आनी जिवितांत. बरोबर. आता मुखार वचूया. सकयल दिल्ल्या शब्दांचो उच्चार करात आनी तांचे मदलो फरक वळखात. हांगासर बारीक पळयल्यार पयलें जें अक्षर आसा तातूंत फक्त बदल केला आनी इतलें करतकच तांच्या अर्थांत लेगीत बदल जाता. चलात तर पळोवया. पयलें उतर घेवया. कर, खर. कर म्हटल्यार काम कर आनी खर म्हटल्यार देखीक दनपारचें वत खर आसता. मुखार काड आनी खाड. काड म्हळ्यार सामान काड वा चित्र काड. खाड, खाड म्हळ्यार हें पळयात चित्रांत दिसता तें खाड, दादल्याचें खाड. आतां मुखार घेवया. कीर आनी खीर. कीर म्हळ्यार हो पळयात कीर आनी ही खीर. खाल्ल्या न्हय तुमी. आतां मुखार कूट आनी खूट. हें भिकणाचें कूट आनी हे वय करतना वापरल्यात ते खूट. आतां फुडें कोलो आनी खोलो. कोलो म्हळ्यार हो पळयात कोलो आनी हो आसा तो खोलो. म्हणजेच क आनी ख वा क आनी ख अक्षर बदलल्या उपरांत पुरायपणान ताचो अर्थ बदलता. आतां मुखावयलो स्वाध्याय घेवया. हुमाणी. हुमाणी म्हळ्यार सोंप्या भाशेन सांगपाचें म्हळ्यार एखादे वस्तूचें, व्यक्तीचें वा क्रियेचें वर्णन थोडे भितर आनी किचकट भाशेन करप, जेणे करून मुखावेले व्यक्तीक ताची जाप सोदपा खातीर खूब विचार करचो पडटा. म्हणजे सरळ जाप दिनासतना अप्रत्यक्षपणान त्या वस्तूचे गुणधर्म सांगप वा कार्य सांगप आनी ती हुमाणी सोडयतना त्या भुरग्याक आपली कल्पनाशक्ती वा तर्कशक्ती वापरची पडटा. हो एक तर आमचे संस्कृतीन मनोरंजनाचो एक वा बुद्धीक चालना दिवपाचो एक मार्गूच आसा. हर एका भाशेन पारंपारीक तरेची हुमाणी आमकां पळोवंक मेळटा, जी कितलीशीच पिढ्यान पिढ्यो आमकां पळोवपाक आनी आयकुपाक मेळटात. पयलें हुमाणें घेवया. आबा म्हटल्यार लागता, आरे म्हटल्यार लागना. आतां हांगा पळयात, ताणें आबा म्हळें, आरे म्हळें. आतां पळयात ताचे ओठ. आबा म्हळ्यार लागता, आरे म्हटल्यार लागना. म्हणजे हाजी जाप कितें? ओठ. समजलें सगळ्यांक? आतां दुसरें घेवया. घाटा वेल्यान आयलो जोगी, 7 कांबरुणां घेवन न्हिदलो ओगी. हाची जाप कांदो. आतां ह्या कांद्याक पळया कितली पाती दिसतात. 7 वा 7 परस चड. म्हणल्यार हाका जोगी म्हणला जो घाट्या वयल्यान आयलो.
आणि ताची जी पाती दिसतात ती पाती म्हळ्यार 7 कामरुणां. जाप कळ्ळी न्ही सगळ्यांक. आतां मुखावेलें हुमाणें घेवया. येदोसो पोर घर राखून थोर. येदोसो पोर घर राखून थोर. येदोसो म्हणल्यार ल्हान आनी घर राखप म्हटल्यार घराची राखण करता. कोण करता आसतलो घराची राखण? विचार करात, तर्क लायात. बरोबर, कुलूप. पळया कितलें ल्हान आसता तें आनी तें आमच्या आख्ख्या घराची राखण करता. म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां जाप? कुलूप. आतां मुखाल्लें घेवया हुमाणें. एका झाडाक कोळशेच कोळशे. झाडाक काय कोळशे लागनात न्हय, झाडाक लागतात फळां वा फुलां. ही दिसतना काळीच दिसता आसतली कित्याक कोळशे काळेच असतात. आतां विचार करात, तर्क लायात, तकली लडयात. खंयचीं फळां काळीच काळीं असतात, कोळशेच कोळशे, खुबशे कोळशे. पळोवया आमी अशें झाड. पळयात, समजलें तुमकां? कितें दिसता चित्रांत? खाल्ल्यांत तुमी? जांभळां. बरोबर, कोळशेच कोळशे म्हणल्यार जांभळां, कित्याक जांभळां काळीं असतात. आतां निमाणें हुमाणें घेवया. तिरपो दोळो, कोट काळो, खाणाचेर मात हाचो दोळो. तुमी हाका पळयला, आमच्या घरा लागींच तो भोंवत आसता. तकली लडयात, पळोवया, विचार करात. समजलें न्ही सगळ्यांक? बरोबर. हो पळयात, कावळो. पळयात, तिरपी नजर ताची. आनी खंय खाण दिसता काय तो पळयता. पळयलो कशी मान हलयता पळय, तिरपो दोळो करून पळयता. ह्या हुमाण्याची जाप कावळो. बरोबर. देव बरें करूं.